नमस्कार। पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया खबरो विस्तारान। बिहार विधानसभा वेंचणुकेंत राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या जैता उपरांत ह्या आघाडीचे सगळे फुडारी खोस मनयतना दिसतात। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी ह्या जैताची खुशी साउथ कोरियांत मनयली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी ह्या खिणाक दक्षिण कोरियाच्या भेटेर आसात। तांणी तांच्या वांगडा आशिल्ल्या लोकांक मिठाई भेटोवन ह्या जैताची खुशी मनयली। मजगती बिहारात सरकार घडोवपाची कवायत नेटान सुरू आसा। काल राती जनता दल युनायटेड पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा आणि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंग आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतली। ह्या भेटे उपरांत भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी लेगीत अमित शाह हांची भेट घेतली। बिहारचे भाजपाचे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आणि विनोद तावडे हांणी लेगीत गृहमंत्री अमित शाह हांची भेट घेवन परिस्थितीची माहिती करून घेतली। आयज बिहारात भारतीय जनता पक्षान वेचून आयिल्ल्या भाजपाच्या आमदारांक जनतेमदीं वचून जैताची परबी जनतेक दिवची अशें सांगलां। अजून मेरेन बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी आपल्या मुखेलमंत्री पदाचो राजीनामो दिवंक ना। फुडल्या सप्तकांत राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या आमदारांची बसका जावपाची आसा। बिहारात वेंचणुकेचे निकाल आयल्या उपरांत राष्ट्रीय जनता दल पक्षांत धुसफूस सुरू जाल्या। लालू प्रसाद यादव हांची धूव रोहिणी आचार्य हिणें राजकारण सोडपाचो निर्णय घेतला। तिणें लालू प्रसाद यादव हांच्या कुटुंबांतल्यान लेगीत आपूण भायर सरला अशें सांगलां। एक धूव, एक भयण आनी एका आवयक काल अपमानीत केला। वायट शब्द वापरले, मारपा खातीर चप्पल उबारलें, पूण आपणे आत्मसन्मानाकडेन तडजोड करूंक ना, सत्याचें समर्पण करूंक ना आनी म्हणूनच आपलो अपमान जालो अशें रोहिणी आचार्य हिणें X ह्या समाज माध्यमाचेर भावूक संदेशांत बरयलां। मजगती भारतीय जनता पक्षाचे अमित मालवीय हांणी ही घडणूक पुरायपणान लालू प्रसाद हांच्या कुटुंबांतली आसा अशें म्हळां। दिल्लीत जाल्ल्या स्फोटाच्या प्रकरणात सोद संस्थांचो वावर नेटान सुरू आसा। देशभरांत हरियाणा मॉड्युला कडेन जोडिल्ल्यांक अटक करप सुरू आसा। ह्या प्रकरणात 9mm पिस्तुलाच्यो गुळयो घडणूक थळावयल्यान पुलिसांनी जप्त केल्या। अशा प्रकारच्यो गुळयो संरक्षण दळ वापरता। ह्यो गुळयो आतंकवादी उमर हांणी वापरल्या काय कितें हाचो सोद सध्या सुरू आसा। मजगती दिल्ली पुलिसांच्या गुन्यांव फाट्यान आनीक 3 दोतोरांक अटक केल्या। 2 मेवास आनी एकल्याक पठाणकोटांतल्यान अटक केल्या। ह्या सगळ्यांचो संबंद अल फलाह युनिव्हर्सिटी कडेन आसा। ह्या दोतोरांनी संशयितांक चुकीच्या पद्दतीन मजत केल्ल्याचो दुबाव आसा आनी सोद वावरांत आडमेळी हाडिल्ल्याचो आरोपूय आसा। जम्मू काश्मीरच्या नौगाम पुलीस स्थानकात शुक्रारा जाल्ल्या स्फोटाची चवकशी झुजा पावण्यार सुरू आसा। ह्या घडणुकेंत 9 जाणांक मरण आयिल्लें जाल्यार बरेच जाण जखमी जाल्ले। नौगाम पुलीस स्थानकाचो वाठार ह्या घडणुके उपरांत सील केला। छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ल्यांत कुख्यात माओवादी ज्वालामुखी हाचो सोद घेवपा खातीर खासा सोद अभियान सुरू केला। ताची गोपनीय माहिती मेळ्ळ्या उपरांत जिल्लो राखीव दळ आनी हेर दळांच्या एकवटीत अभियानात आयज सकाळ सावन हें सोद अभियान सुरू जालें। चिंता गुंफा, रागनाजकी आनी साकेतजी पुलीस स्थानकाच्या मजगती आशिल्ल्या काली गुरख वाठारांत सोद अभियान सुरू आसा। ह्या वेळार जाल्ल्या फारपेटांत सुरक्षा दळाच्या जवानांनी 3 नक्षलवाद्यांक मारून उडयले। मारून उडयल्ल्या नक्षलवाद्याकडच्यान स्फोटकां आनी शस्त्रास्त्रां जप्त केल्यांत। पंजाबच्या फिरोजपूर जिल्ह्यांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्याच्या चल्याची गुळी मारून हत्या केली। 2 अज्ञात हल्लेखोरांनी 40 वर्सां पिरायेच्या नवीन अरोडा हांची घरा येता आसतना हत्या केली। ह्या घडणुके उपरांत तांच्या नातेवाईकांमदीं दूख पातळ्ळां। घडणुकेची खबर मेळ्ळ्या उपरांत थळावे आमदार रणबीर सिंग भुल्लर आनी फिरोजपूरचे SSP भूपेंद्र सिंग घडणूक थळाचेर पावले आनी हत्या केल्ल्या गुन्यांवकारांक बेगिनात बेगीन धरतले अशें आश्वासन दिलें। ह्या घडणुकेक जापसालदार आशिल्ल्यांक आमी बेगीन धरतले अशें भूपेंद्र सिंग हांणी सांगलें। 3 अरोड़ा जी हैगे सीगे ते इन्हां दा करीब 30-35 साल उम्र ते ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਇੱਕ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦੈਟ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, 8-9 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਢੁਕਵੀਂ
सख्त कानूनी कार्रवाई की जावी। मरण आयिल्ले नवीन हाचो बापूय आनी आजो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते आसा आनी शारांत अराजक पातळोवपा खातीर ही घडणूक घडयल्या अशें अशोक बहल हांणी सांगलें। मरिया वो मेरा भतीजा ही सीगा। उन्होंने फादर जिहड़े बलदेव कृष्ण जी ने वो RSS के एक बड़े सीनियर कार्यकर्ता ने, तो बलदेव कृष्ण के पिता जी भी स्वर्गीय श्री दीनानाथ जी भी उन्होंने भी RSS के विच बहुत सारिया सेवावां दित्तियां। 70 उम्र वो RSS नाल जुड़े रहे। बलदेव कृष्ण जी भी समाज सेवा दे विच हर वेले तत्पर रहिंदे ने। कल उन्होंने बेटा दुकान तो जदों अपने घर जा रहा सी 7 बजे के करीब, तो यूको बैंक के कोल 2 लड़कियां ने उन्होंने पहले टारगेट किया हुआ सी। एक लड़का पिछे किते उन्होंने रेकी करदा आ रहा सी, एक अगे खड़ा सी। जदों ही वो यूको बैंक कोल पहुंचा तो उहदे सिर दे विच पिछले पासे 2 गोलियां मारियां, जो लगदा उहदी मौके ते जिहड़ी है वो डेथ हो गई। तो उस तो बाद बागी हस्पताल ले गए सी तो उत्थे उन्होंने डिक्लेयर करता कि ब्रॉड डेड। वचत फुडल्या खबरेकडे। भगवान बिरसा मुंडा हांच्या 150व्या जयंती निमतान पुराय देशभर जनजातीय गौरव दिवस काल मनयलो। ह्या फाटभुंयेर काल गोंयांत मुखेल कार्यावळ आयोजीत केल्ली, जातूंत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय नविनीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। जल, जीवन आणि जंगल हो बिरसा मुंडा हांणी दिल्लो मंत्र आमी यत्न करता। धर्तरेचेर आशिल्ल्या दरेका घटकाचेर पयलो अधिकार आदिवासींचो आसा अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या कार्यावळींत उलयतना सांगलें। त्यांचो जीवनपट, त्यांचे चरित्र हे सगळ्यांच्या मुखार दवरपा खातीर आमच्या ट्रायबल डिपार्टमेंटान आनी आमचे ट्रायबल मंत्री बाब रमेश तवडकर हांच्यांनी बिरसाजींची ज्वाला हे पुस्तक तांच्यांनी बरयलां आणि हांव खरोखरूच ट्रायबल मिनिस्टर श्री रमेश तवडकर हांचे अभिनंदन करता की तांच्यांनी हो विशेष असो तांचेर बिरसाजींची ज्वाला हो ग्रंथ तांच्यांनी बरयलो। तांच्यांनी ह्या आधाराचेर आमी जाका म्हणटा की तांचो जीवन चरित्र पिक्चराच्या रुपांतल्यान आयच्या तरणाट्यांक कळपाक जाय, म्हणून आमच्या आर्ट एंड कल्चर आनी ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या वतीन तांच्या जिवनाचे चित्रपट तो निर्मीत केला। त्या सगळ्या कलाकारांचे हांव अभिनंदन करता। नेटान परत एकदा त्या सगळ्या कलाकारांचे अभिनंदन करात। आणि या निमित्तात आम्ही म्हणटा की भगवान बिरसा मुंडांचो जीवनपट हो सगळ्यांच्या मुखार उरतलो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जे अनसंग हिरोज जाका आमी म्हणटा की स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतलेले असे कितलेशेच हिरोज आशिल्ले या जगा समोर केन्ना हाडूंक ना, भारता समोर केन्ना हाडूंक ना। पयले फावटी जर ताका केन्ना हाडले आसत जाल्यार ते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी 2014च्या उपरांत। भगवान बिरसा मुंडा हांणी 25 वर्सां पिरायेत समाजा खातीर केल्लो वावर आमकां आदर्शवत आसा अशें आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर हांणी सांगलें। पेडणे पासून बिचोली पासून काणकोण पर्यंत या सगळ्या गोंयभरांतले जे बायकर्स आसा ते ह्या रॅलीक सहभागी जाल्ले आणि आज आजच्या ह्या रॅलीच्या माध्यमांतल्यान किंवा जे आमी फाटले अनेक दीस हे कार्यक्रम केले ताच्या माध्यमांतल्यान की आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी आणि आमकां विकसीत भारताचे एक स्वप्न आमच्या समोर दवरलें आसा आणि विकसीत भारत करता आसतना अनेक मुद्दे आमच्या समोर दवरता आसतना एक मुद्दो जो मुद्दो आमकां लागता आनी आमकां संबंदी आसा तो भगवान बिरसा मुंडाची जयंती आणि भगवान बिरसा मुंडाचे हे 150वें वर्स आसा जनजाती गौरव वर्ष म्हणून साजरे करपाचो आदेश दिलो। तशेंच भारत सरकारान आदेश दिल्लो आसा आणि तोच मुद्दो आमी गोंयांत आदिवासी कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान आमी फाटल्याय वर्साक आसा तांची जयंती मोठ्या दबाज्यान साजरी केल्ली आणि ह्याही वर्साक आमी ही जयंती मोठ्या दबाज्यान साजरी करपाचो प्रयत्न करता आसतना की आपल्या एक मोठे विकसीत भारताचे स्वप्न आमी पळयता। गोंयांत नाताळ आनी नव्या वर्साक येवकार दिवपाची तयारी व्हडा दबाज्यान सुरू जाल्या। नवे वर्स मनोवपा खातीर देश विदेशांतल्यान व्हडा संख्येन पर्यटक गोंयांत येतात। ह्या वर्सा क्रिस्तांव समाजा सयत हॉटेल उद्देजकांनी लेगीत नाताळाची परब मनोवपा खातीर तयारी नेटान सुरू केल्या। व्हडल्या हॉटेलांनी केक मिक्सिंगाची कार्यावळ पर्यटकांच्या हाजेरेंत सुरू आसा आनी ताका बरो प्रतिसाद मेळटा अशें रेडिसन हॉटेल वेवस्थापनाचे वेवस्थापक राजेश राधाकृष्णन हांणी सांगलें। पूर्वी दिल्लीतल्या यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सात आयोजित केल्ल्या सासंद खेळ महोत्सवा अंतर्गत नमो रन फॉर सेफ्टीचें आयोजन जालें। ह्या मॅरेथॉन सर्तींत बऱ्याच लोकांनी वांटो घेतलो। दिल्लीची मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हिणें ह्या सर्तीक बावटो दाखोवन सर्तीची सुरवात केली। ह्या वेळार पूर्वी दिल्लीचे खासदार आनी केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले।
आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परतून मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.